एक कारण म्हणल्यार तुमकां खबर आसतले आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय आणि विधानसभाचे सत्र जो जाल्ले फाटल्या म्हयन्यान त्या वेळाचेर एक गव्हर्नर स्पिचाचेर रिप्लाय दितना मोशन ऑफ थँक्साचेर आमच्या अध्यक्षान एक अत्यंत इश्यू काडिल्लो तो म्हणजे नॅशनल गेम्साचो जो रिकग्निशन जालें ना आनी पेमेंट जालें ना हाच्या संदर्भात आणि एज अ फॉलोअप ऑफ असेंब्ली जे इश्यूज आमच्या अध्यक्षान घेतल्या ताचे फॉलोअप म्हणून आमी सरकाराच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांक आमी पत्रां करीत आसले अध्यक्ष बरयत आहा. सो आज नॅशनल गेम्साचेर आमच्या अध्यक्षान एक पत्र केलां आनी तुमकां याद जातली आमच्या अध्यक्षान तुमकां सांगिल्लें त्या वेळाचेर की आमी नॅशनल गेम्सा वेळार बोवाळे करूनाशिल्लो कारण राज्याक एक नाव येता. नॅशनल गेम सारको जो इश्यू जेन्ना येता राज्याक नाव येता आनी नाव येतना राज्याचें नाव घाण जावंक जायना येदो व्हडलो इव्हेंट जातना जो स्पोर्ट्स सारको इव्हेंट. पूण आतां नॅशनल गेम्स जावन गेले आनी ताच्या नंतर पोस्टमॉर्टम जर करता आतां जाल्यार आतां कोण येता की जे एथलीट्स आशिल्ले किंवा जे मेडल विनर्स जाल्यात तेंच्यांनी राज्या खातीर नाव जोडले हांकां आजुनूय तांचे जे मानधन ते दिवना. भुरग्यांनी जे व्हॉलंटियर्स म्हणून काम केल्ले तांकां पयशे अजून पावना. त्या भायर जे भुरग्यांनी पार्टिसिपेट केले तांकां अजून सर्टिफिकेट सारके टायमार मेळना म्हणून तांकां ते मार्क्स जे मेळटात पार्टिसिपेट केला ते तांकां मेळटले काय ना ही गॅरंटी ना. सो हे आनी मेन म्हणल्यार व्हॉलंटियर्सांक अजून तांचे पयशे दिले ना कारण भुरग्यांक कितें जाता जे कॉलेजीच्या भुरग्यांक जेन्ना जे पयशांचे जेन्ना एक व्हॉलंटियरांक जेन्ना पयशे दिता म्हणटा ती बिकम लायक अ पॉकेट मनी आनी खंय ना खंय तरी एक एक्सपिरियन्सा खातीर आनी खंय ना खंय तरी एक आपलो एक कितें तरी एक ते भुरगे एक स्वप्न पळयतात की बाबा आपल्याक नॅशनल गेम्साचे इतले पयशे मेळपाचे आपूण तातूंत हें करतलो आपूण एक कितें तरी कोण फाल्यां बुकांक आवड जे आपूण बरी बुकां घेतलो फाल्यां कोण गाडी घेवंक सोदता म्हणटा आपूण एक आपल्याक एक इन्स्टॉलमेंट मेळूंक शकता. बेसिकली एक यूथ म्हणून एक भुरग्यांक जी आवड आसता ते आपले ड्रिम्स पळयतात असले हातून पयशे आनी अजून ते दिले ना टायमार सर्टिफिकेट दिले ना जे खुबशे एसोसिएशन आसा तांच्यांनी तांकां रिकग्निशन दिलें ना अजुनूय. सो कॅश रिवॉर्ड जे अनाउन्स केले इन्सेंटिव्स ते अजून सरकारान दिवना. सो हाजेर एक डिटेल्ड एक लेटर आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसायान आज एक चीफ सेक्रेटरीक बरयल्ले आसा आनी आमी डिमांड केला की नॅशनल गेम्सान गोंयान जाले आनी राज्याचें नांवूय बरें हाजेर त्या वेळाचेर जालें आनी आमी बोवाळ केलो ना. पूण ज्यांच्यांनी जे पार्टिसिपेट केले तांकां न्याय मेळपाक जाय. ज्यांच्यांनी हातभार लायलो म्हणजे ऑल स्टेक होल्डर्स ते मागीर भुरगीं आसूं व्हॉलंटियर्स आसूं जे मेडल विनर्स आसूं एथलीट आसूं कोचीस आसूं किंवा सपोर्ट स्टाफ आसूं ज्यांच्यांनी नॅशनल गेम्सान जे हे केले पार्टिसिपेट केले डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली ऑल नीड टू बी प्रेज्ड. आनी आमी अध्यक्षान त्या वेळार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तुमकां याद जातलें म्हणिल्लें की विधानसभा सत्र सोंपच्या पयलीं एटलिस्ट तर तांकां सर्टिफिकेट मानधन इन्सेंटिव्ह दिवचे म्हणून आतां ऑलमोस्ट एक म्हयनो जावपाक येता. आतां आज 4 तारीख थोडे 5-6 दिसांनी एक म्हयनो जातलो. सो अजून काय जालें ना. सो आमी आज कितेंय करच्या पयलीं रस्त्यार येवच्या पयलीं आमची गोवा फॉर्वर्ड पक्षाची खासियत आसा म्हणून आमी पेपर वर्क करता तुमकां खबर आहा. सो आज आमी एक लेटर केल्लें आसा चीफ सेक्रेटरीक आमच्या अध्यक्षान आदरणीय बाब विजय सरदेसायान आनी तातूंत कॅटेगरीली एक म्हणला की हे सगळे दिवचे आनी आमी हातून फॉलोअप करतले आनी चीफ सेक्रेटरी इंटरफिरन्स आमी मागलो कारण दे मायट बी इनकॉम्पिटंट ऑफिसर्स इन द एसएजीज हू आर नॉट कॉम्पिटंट इनफ टू फॉलो अप ऑन द फायल्स. सो जेन्ना इनकॉम्पिटंट ऑफिसर्स जेन्ना थंय कांय जाग्यार आसतात आनी तुमी घालतात किंवा ते बसयतात तेन्ना दीस लिड्स टू सच सिट्युएशन. सो आमी चीफ सेक्रेटरीक पत्र केलां आमच्या अध्यक्षान एज अ गोवा फॉरवर्ड पार्टी प्रेसिडेंट आनी ऑल्सो एज एमएलए की हातून लक्ष घालचें आनी भुरग्यांक आनी एथलीट आनी कोचीस सगळ्यांक जे स्टेक होल्डर हांकां न्याय दिवचो. आमी चीफ सेक्रेटरीक सांगपाक सोदता की 15 दिसां नंतर आमी हाजेर फॉलोअप करतले. ते मागीर आरटीआयच्या माध्यमांतून आसूं किंवा थंय येवन तांकां जाप विचारपाचें आसूं किंवा वेगळ्या आनी कसल्या माध्यमांतून बट वी वील फॉलोअप अँड सी दॅट नॅशनल गेम्सान जे भुरग्यांनी व्हॉलंटियरांनी पार्टिसिपेट केल्ले जे यूथ किंवा स्पोर्ट्स एथलीट्स आसा तांच्यांनी जे पार्टिसिपेट तांकां न्याय मेळटलो आनी तांकां तांची सर्टिफिकेटां मानधन इन्सेंटिव्ह सगळे टायमार मेळटले. वी वील सी टू दॅट गोवा फॉरवर्ड पार्टी अंडर लिडरशीप विजय सरदेसाय बाब
विल टेक इट टू इट लॉजिकल कंक्लुजन. टोटल अमाउंट कितको जावन आतां ते आतां पळोवंक जाय कित्याक लाखांनी अनावन्स केल्लें न्ही. सो वील हॅव टू वी हॅव आस्क्ड इन लेटर की तुमी ते पयले डेटा काडा म्हणून. कारण येन्ना म्हळ्यार जावन वचूंक जाय आशिल्लें न्ही हे सगळें. खुबशे कॉन्ट्रॅक्टरूय आशिल्ले जाल्यार जेवणाचे जावं इवन जे जर्मन हँगर्स आशिल्ली तांचो पेमेंट जाला काय कशें. आमी आयकल्ल्या प्रमाणे पेमेंट खुबशे अडकून उरल्यात, जावना. आमी कितें म्हणटात जर खंय भानगडी जर जाला जर तुमकां दिसता व्हेरीफाय करात. सो यू नीड टू पुट अ सिनियर ऑफिसर इन प्लेसेस लायक SAG, यू नो, अ व्हेरी सिनियर स्केल ऑफिसर सारखे म्हणजे ऍटलीस्ट आर एस IAS ऑफिसर. यू कॅनॉट हॅव ऑफिसर्स इन हेडिंग द SAG who are incompetent enough completely. You need people who are competent enough to run the SAG. जर पेमेंटच जावना जाल्यार मागीर फाटी बोळ जालो की इतलो खर्च जालोय नॅशनल गेम्स तो खंयचो जर ऑलरेडी जर पेमेंट जर जायना जाल्यार दिस इज पेमेंट रिगार्डिंग द इन्सेंटिव्स. पूण तो तितूनच अमाउंट नाशिल्लो तो जो तांकां मानधन हे सगळें सरकारान मागीर डिक्लेअर केल्लें. जे जाला दॅट आर ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर इन्फ्रास्ट्रक्चर. आनी ते हँगरां घाल्ली मागीर तुमच्या प्रुडंटानूच दाखयल्लें जेवण कशें जातालें चलतालें. आमी सगळें पळयलें आनी आमच्या अध्यक्षान स्टेटमेंट काडिल्लो की एथलीटांचे हेल्थ पळोवंक जाय. म्हाका दिसता पेडे स्टेडियमार आनी फातोर्डाच्या स्टेडियमार तुमचे सावेरूच कितें लायव्ह केल्लें प्रुडंटानूच त्या वेळार. सो ते दाखोवन दिलें. सो आमच्या अध्यक्षान बाबीजे सगळ्यांक पत्र केल्लें आसा अँड वी वील फॉलो अप ऑन दीस मॅटर ऑन अ सिरियस नोट. कारण न्याय आमच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय. वी कॅनॉट अलाव यू नो जस्ट टू एनीवन टू टेक आवर एथलीट्स ऑन अ रायड. आणि आमच्या अध्यक्षाने इन डिटेल म्हाका याद जाता तुम्ही गव्हर्नर स्पिचान रिप्लाय दिले ताणें 10-15 मिनटां हो नॅशनल गेम्सवर स्ट्रेस करून उलयल्लो.